आर प्राऊड कित्याक आयज आमी गोंयकार म्हणून आमकां एक प्राऊड फिलींग आसा आयज कित्याक आयज आख्ख्या देशा भितर नॅशनली आयज जे आमचे गोवाक एक जे आमचे फिजिकल हेल्थ इंडेक्साचे भितर सेकंड रँकींग मेळिल्लो आसा आनी हेजे सगळे श्रेय आनी क्रेडीट म्हणटा ते आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक वयता कित्याक आयज पर्यंत आमकां केन्नाच फिजिकल हेल्थ इंडेक्सा भितर सेकंड पोजिशन मेळनासलें ज्या प्रमाणे आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जे हिसपान आमची गोंयची जी फिजिकल जी फायनान्शियली एडजस्टमेंट तो करपाक लागलो आसा आनी तेजे भितर हे निती आयोगाच्या भितर जो रँकींग आमकां मेळ्ळो सेकंड हे एक बिगस्ट गिफ्ट म्हाका दिसता आनी तेज्या लागून ऑन बिहाफ ऑफ आमच्या आख्ख्या मोरमुगांवच्या लोकांच्या तर्फे हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक धन्यवाद म्हणटा कित्याक एक बऱ्याची बरी म्हणल्यार एक येवजण करून आयज आमकां निती आयोगाच्या भितर नॅशनली गोंय म्हणटा ते सेकंड रँकिंगाचेर आसा. इट इज अ बिग अचिवमेंट फॉर अस. तेज्या लागून परत एकदां हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद आसा. आयज लोकांक भारतीय जनता पार्टी आनी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचो जो गव्हर्मेंट आसा तेजेर एक लोकांक आमकां विश्वास आसा. आयज जे हिसपान आमची गोंया भितर जे हिसपान बारीक लोकांक जे समस्या आसा त्रास आसा थंयसर पर्यंत पावपाचो प्रयत्न आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेजे भितर तेजे सगळे आमदार जावं मंत्री जावं हे करीत आसा आनी तीच आमी पळयता जी लोकांनी पावती जी दिल्ली आसा ती पणजे इलेक्शनां जी कॉर्पोरेशन इलेक्शन 30चे 27 सीट बीजेपी पार्टीक मेळिल्ले आसा. म्हाका दिसता इट इज अ बिग अचिवमेंट बिग विक्ट्री. आतां हेज्या उपरांत बाय इलेक्शन आसा आमच्या फोंड्या. वी आर कॉन्फिडंट आमची पार्टी कॉन्फिडंट आसा. आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कॉन्फिडंट आसा. आमचो पार्टीचो अध्यक्ष श्री दामू नायक कॉन्फिडंट आसा. तेवूय सीट बाय इलेक्शनाचे आमी जिखतले कित्याक आमकां पूर्ण विश्वास आसा. आनी तेज्या उपरांत जे आमचे कावन्सील इलेक्शन जातले आख्ख्या गोंया भितर एक दोन सोडली जाल्यार एक साखळे आनी फोंड्या सोडली जाल्यार बाकी कडेन सगळे थंय सुद्दां आमची भारतीय जनता पार्टीचे एक कावन्सील जातले हेजे भितर म्हाका मात सुद्दां दुबाव दिसना. तेज्या लागून आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते शपशेन आसा आनी ते हे कार्य करून घेतले. खुबशे लोक ऑफिसान येताले इश्यू घेवन की ओवरफ्लो जाता ब्लॉकेज आसा बी म्हणून सो तेज्या खातीर एक काम सरान घेतलेलें आसा. म्हाजे वॉर्ड नंबर 8 सुद्दां काम चालू आसा सेवरेजाची कितें जेन्नासून सर जिखून येयलेले आसा सो बेसीक जो इश्यू आसा लोकांचो उदकाचो हेजो रोडाचो सेवरेजाचो हे जे बारीक लोकांक जे मेन अशे लागता इश्यू आसा तेजेर फोकस केल्लो आसा आनी त्या रितीनूच आमचें काम चालू आसा हे फुडें. आनी हेज्या फुडें बीन जे बारीक खुबशे म्हणटा सेवरेजीचे आनी उरलेले आसा बाकीच्या वॉर्डांनी ते बीन काम चालू जातले. जे बायलां खातीर जे म्हणटा आमी ओवरफ्लो जाता तेन्ना खुबशे लोकांक हे इश्यू आसलेले की वास बीन येता ते अनबेरेबल वास आसता तो घेवपाक जायना. सो हेन फुडें हे जे समस्या आसा बोगद्याकारांची ती सॉल्व जातली आनी इतलें सांगलें.